Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco, and Porvorim. सध्या आम्ही आहात ते म्हटल्यार पणजी मार्केटान आमकां खबर असेल सध्या म्हणटा ते कांदे जावं टमाट जांची रेट जी वाडलेली आसा आनी सध्या जी रेट आहा ती पयलीं टमाट आसले ते 50 रुपया आसले आनी आतां 80 रुपया जाल्ले आसा. इतले म्हारग जाले टमाटा. मदीं मदीं पावस पडटा न्हू, पावस वत म्हणल्यार ते उदीक लागल्यार रोखडेच कुसता टमाटा अशें आहा. आतां मार्केटान टमाट येना, कमी येता दिसांनी. कांदे कशे जाले? कांदे 80 रुपये पन्ने, नवे 60 रुपया. आनी कितें वाडपाचे चान्सीस आसा? आता वाडटलेच न्हू, आता परत वाडटले. नवे पीक येतले तेन्ना कमी येतले. टमाटा कशी येले? टमाटे 100 रुपये किलो, कांदे कांदे 60 रुपये किलो, आणि बटाट 50 रुपये किलो. आणि किती वाढला? काय ना ते 3 आयटम टमाटो वाला चडशे म्हणल्यार टमाटे कित्याक लागून? टमाटे शॉर्टेज आसा ह्या दिसांनी. आता लास्ट प्रमाणे पीक ती आता नवे पीक येयले जाल्यार तेन्ना सवय जातली. कांदे आनी टमाटाची रेट सध्या वाडलेली आसा आनी जशे वेपारी सांगता त्या प्रमाणे ते म्हणटा की सध्या पावस जास्त पडला ताका लागून ही रेट वाडलेली आसा आनी जे पर्यंत फुडले पीक येना दिवाळी पर्यंत फुडले कांदे टमाटाचे पीक येता तो पर्यंत रेट अशेंच वाडपाची शक्यता आसा. सो अशा तरेन सध्या म्हणटा ते पणजे मार्केटान सध्या कांदे आनी टमाटाची रेट सध्या वाडलेली आसा. आनी त्या भायर जे बाकीचे हे आसा भाजी बी तेजी रेट तशीच आसा. स्टुडंटा खातीर पणजे मार्केटांतल्यान रुपेश राव.